पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान शेनवारा गोवा एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवलाचें उक्तावण केलें। हो फिल्म फेस्टिवल 3, 4 आनी 5 तारखेक जातलो। तशेंच ह्या फिल्म फेस्टिवलान वट्ट 50 फिल्मां दाखयतले। फकत भारतांतलीच न्हय जाल्यार भायल्या देशांतल्या फिल्मांचो लेगीत ह्या फेस्टिवलांत आस्पाव आसतलो। गोंयकारांनी ह्या फेस्टिवलाचो आस्वाद घेवचो अशें आवाहन मंत्र्यान ह्या वेळार केलें। नगरसेवकान पयलीं आपल्या प्रभागा कडेन पळोवचें आनी मागीरूच आमदारा कडेन बोटां दाखोवचीं अशें म्हणीत भाजपा युवा मंडळ मोर्चाच्या सदस्यांनी निलेश काब्रालाचेर नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकारान केल्ल्या आरोपांचेर जाप दिली। आमदार काब्राल हांकां लोकांनी 3 फावट मतदारसंघांत वेंचून हाडला आनी इतल्या फावट वेंचून येवपी तो पयलो आमदार आनी ह्यान फुडें लोक ताकाच वेंचून हाडटले देखून आरोप करचे आदीं विचार करचो अशें युवा मोर्चाच्या वांगड्यांनी शिटकावणी दिल्या। पहिल्याच पावसान कुडचड्यार जाग्या जाग्यार उदक भरून हुंवार आयिल्ल्या वरी गत जाल्ली। तशेंच सिवरेज प्रकल्पा खातीर रस्तो खणून ते पुराय तरेन सारके करूंक नाशिल्ल्या कारणान नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकारान निलेश काब्रालाचेर टिका केली। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या दिवचल फाट्या वतीन दिवचल पालिकेच्या सफाई कामगारांक किचन सेट वाटले। पालिकेंत आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्याक मुख्याधिकारी सचिन देसाय, रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष सागर शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। वट्ट 24 बायलो कामगारांक हे किचन सेट दिले। गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटक वाडटात म्हूण शेकांचो आंकडो वाडोवपाची गरज आसा हो सरकाराचो समज चुकीचो आसा। पयलीं पारंपारीक शेककारांक शेक घालपाक दियात आनी जर गरज आसा जाल्यारूच कांय नव्या शेकांक परवानगी दियात। गरजे भायर शेकां घालून दर्यावेळो पेड्ड्यार करूं नाकात अशें मत एल्विस गोम्स हांणी व्यक्त केलां। शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन अंडरग्राउंड केबलिंग आनी चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामाची पळोवणी केली। ह्या पळोवणे वेळार भौशीक बांदकाम खाते आनी वीज खात्याचे एई आनी जेई लेगीत हाजीर आशिल्ले। पावस उमऱ्यार पावला देखून ह्या कामाचो नियाळ घेवन जाता तितल्या बेगीन हे काम पुराय करपाच्या नदरेन आमदारांनी ही पळोवणी केल्ल्याचें कळटा।
शिरोड्याच्या पंचवाडी मोडा वाठारांत पंचायत फंडांतल्यान सुमार 5 लाख रुपया खर्च करून लोकां खातीर फूट ब्रिज उबारला. ह्या फूट ब्रिजाचें उक्तावण शेनवारा सकाळीं पंचवाडीचे सरपंच आनी उपसरपंच हांच्या हस्तुकीं जालें. पावसाच्या तशेंच बरे दिसांनी नाल्या वयल्यान लोकांक तशेंच भुरग्यांक वतना त्रास जाताले. देखून लोकांची अडचण मतीन घेवन पयल्या प्राधान्यान ह्या पुलाचें काम करून घेतले अशें पंचवाडीचो उपसरपंच विशांत गांवकारान सांगलें. पेडण्याच्या लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पेडणे नगरपालिका मर्यादित प्रीमियर लीग 2023चे आयोजन केले. पेडणेचो नगराध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकार आणि नगरसेवक शिवराम तुकोजी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. नगरपालिका वाठारांतल्या तरणाट्यांक उर्बा मेळची ह्या हेतान ह्या सर्तीचे आयोजन केल्ल्याचे नगरसेवकान ह्या वेळार सांगले. सोबीत सैम, सोबीत दायज आनी सुशेगाद विचारधारा ह्यो 3 गजाली मेळून स्टार्टअप वेवसायिकांक पोषण वातावरण तयार करून दितात. टॅलंट, परंपरा, पर्यटन विचार आनी तंत्रज्ञान ह्या गजालींचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन चड भर दिला. देखून देशांत स्टार्टअप्सांची उदरगत जायत आसा अशी माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. G20 परिशदेच्या अंतर्गत स्टार्टअप 20 ही कार्यावळ सुरू जाल्या. ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे उलयताले. G20 देशांतले शिष्टमंडळ आपली स्टार्टअप्सांची संकल्पना एकामेका बरोबर वांटून घेतले. युनेस्को आणि अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघान आयोजित केल्ल्या कल्चरल फोरम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्या सर्तीन गोंयच्या भुरग्यांनी इतिहास रचला. पुण्यात जाल्ले ह्या महासर्तीन कुडचडेंच्या शारदा कला मंदिराच्या वट्ट 20 भुरग्यांक 22 इनामां फावो जाल्या. देखून तांची निवड थायलंड हांगासर जावपी ऑलिंपियाड खातीर जाल्या. एकाच पंगडाच्या इतल्या भुरग्यांक इनामां मेळपाची ही पयलीच फावट आशिल्ल्यान संस्थेच्या शिक्षकांनी खोस उक्तायल्या. LPG सिलिंडर फुकट दिवपाची येवजण सरकार रोखडीच चालीक लायतले. मात आदीं सांगिल्ले प्रमाण ते सिलिंडर फकत गरिबी रेशे सकयल्याच लोकांक मेळटले अशी माहिती राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हांणी दिल्या. ते खातीर सर्वेक्षण सुरू आसा आनी सर्वेक्षण जाल्या उपरांत आमी ही येवजण चालीक लायतले अशें तेंडुलकरान ह्या वेळार सांगलें. मजगतीं युक्रेन रशियान जाल्ल्या युद्धाक लागून पुराय संवसारांत दर वाड जाल्या. हेर देशांची गत पळयल्यार भारताची परिस्थिती बरी आसा अशें दरवाडी विशीं प्रस्न विचारल्या उपरांत तेंडुलकरान सांगलें.
शेनवारा गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी वडा पुनव व्हडा उमेदीन मनयली. वडाची पुनव म्हळ्यार पतिव्रतेचे महत्व सांगपी व्रत. अंदू पावसानं उपकार केल्ल्यान बायलांच्या उमेदीन भर पडिल्ली. वडाचे पुनवे निमतान दिवचल शारा सयत गांवांनी उमेदीचे लार फाकिल्ले. सकाळच्यानूच सवायशीण बायलो वडा कडेन जमताल्यो. नटून तटून सवायशीण बायलांनी दर एका वडाच्या झाडां कडेन गर्दी केल्ली. परंपरे प्रमाण वडाच्या झाडाची पुजा करून सवायशिणी बायलांनी मनातली इत्सा प्रगट करीत वडाक 7 फेरे मारले. देवाक वायन दवरले उपरांत एकामेकाक वायन दीत वडाचे पुनवेचे व्रत मनयले. गोंयांत 400 नोंदणीकृत स्टार्टअप्स आसात. तातूंतले एक स्टार्टअप 4000 लोकांक सेवा दिता. बारीक युरोपियन देशांच्या तुळेन गोंयची ही संख्या चड आसा. तातूंतले 50% स्टार्टअप आदारातिथ्य, अन्न आनी पेय ह्या क्षेत्रांत योगदान दितात. अटल इनोव्हेशन मिशनाचो संचालक डॉ. चिंतन वैष्णवान माहिती दिल्या. G20 परिशदेच्या अंतर्गत गोंयांत स्टार्टअप 20 ही कार्यावळ सुरू जाल्या. स्टार्टअप 20 अंतर्गत जावपी कार्यावळीन गोंयचे स्टार्टअप्स भोव प्रमाणांत वांटेकार जातले, अशें डॉ. वैष्णवान सांगलें. पेडणे पालिका वाठारांत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर घरां आसात. अशा घरांकडल्यान कर म्हूण बांदकामाच्या खर्चाचे 2% रोख रक्कम वसूल करतले. तशेंच कर भरल्या उपरांत संबंदीत घरांक हंगामी स्वरुपान घर नंबर दिवपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती पेडणे पालिकेचो नगराध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकारान दिल्या. शुक्रारा पेडणे पालिकेच्या जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय घेतलो. दर्यादेग सुरक्षितायेच्या नदरेंतल्यान ड्रोनाचो उपेग करपाचो निर्णय गोंय पुलिशेन घेतल्या उपरांत ह्या ड्रोन कॅमेराचें आयज गोंय पुलिशेन टेस्टिंग केलां. ह्या वेळार ड्रोन कॅमेराची तांक, ताचे व्हिडिओ कॅप्चर करपाची क्षमताय हे विशीं टेस्टिंग करून ताचो नियाळ गोंय पुलिशेच्या तांत्रीक टिमीन घेतलो. ह्या वेळार उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हाजीर आशिल्ले. कांय दीस आदीं वेळसावच्या पाले तळ्याचे गाळ काडपाचें काम सुरू केल्लें, पूण कंत्राटदारान अर्दवटूच काम करून पळ काडलो. देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तावून कुट्टाळीचो आमदार आंतोन वाझाक कागाळ केली. तळ्यांतले गाळ काडपाचें काम पुराय करूंक ना अशी कागाळ केल्या उपरांत आमदारान कंत्राटदाराक परतून JCB घेवन अर्दवट दवरिल्लें काम करपाक लायलें.
शाळांक माध्यान आहार पुरवण करपी आपमजत गटाची बिलां शिक्षण खात्यान कितलोसोच तेंप जालो तरी लेगीत फारीक करूंक ना. हो मुद्दो सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिलो तरी लेगीत सरकारान ह्या विशीं संवेदनशीलतायेन लक्ष घालिना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी आशमात सय्यद हाणें केला. सरकारान हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी तिणें केल्या. सावड्डे मतदारसंघातल्या ट्रक दोनयांनी गाडयांच्या स्क्रॅप धोरणाक विरोध केला. 25 वर्सां उपरांतूच गाडयो स्क्रॅप करच्यो त्यान पयलीं गाडयो स्क्रॅप केल्यार आमकां व्हड लुकसाण जातलें अशें मत सावड्डेच्या ट्रक दोनयांनी व्यक्त केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी तांच्यांनी केला. सांगे खेळा संकुलाची सामकीच वायट अवतिकाय जाल्या. ह्या संकुलावेले पत्रे हुबून गेल्यात. तशेंच खेळा खातीर लागपी साधन सुविधा सामक्यो इबाडल्यात. थळावो आमदार हो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला. ताका लागून खेळा मंत्री गोविंद गावडे हाणें हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी नगरसेवक मॅथ्यू डिकॉस्टा हाणें केल्या. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हाणें शुक्रारा पणजे सांतिनेज वाठारांतल्या सिवरेजीच्या कामाची पळोवणी केली. 2 दिसां भितर थळाव्या लोकांचो सिवरेज कनेक्शनाचो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलां. जाल्यार ह्या कामाक लागून पणजे शार बुडटलें काय कितें असो प्रश्न केल्यार ताणें जाप दिवच्या परस हांसून व्हेलें. गोंयच्या कांय सुवातींनी आयतारा जुनाच्या 4 आनी 5 वेर गडगड आनी जवला सयत पावस घालून घेवपाची शक्यताय आसा. पावसा बरोबर 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 5 दीस नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. दक्षिण पश्चिम मॉन्सूनान दक्षिण अरबी समुद्र, मालदीव्स आनी लक्षद्वीप वाठारांत हजेरी लायला. ताचो कांय प्रभाव दक्षिण बंगाल उपसागर आनी पूर्व केंद्रीय बंगाल उपसागरांत देखून दिश्टी पडटलो अशी माहिती हवामान खात्यान दिला.
सरकारान संजीवनी साखर कारखान्यात कामाक आशिल्ल्या कामगारांविशीं महत्वाचो निर्णय घेतला। साखर कारखान्यांतल्या 177 कामगारांमदल्या 30 ते 40% कामगारांक VRS दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला। ते खातीर प्रशासका कडल्यान कामगारांचो तपशील मागला। ह्या गजाली उपरांत ह्या कामगारां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। मडगांवच्या सत्र न्यायालयान धर्मेंद्र चव्हाण हाका 6 म्हयने बंदखणीत दवरपाचो आदेश दिला। फेब्रुवारी म्हयन्यात NDPS कारवाय करीत धर्मेंद्र चव्हाण हांका गांजो तशेंच चरसा सयत अटक केल्लो। म्हादयेचें उदक वळोवपा फाटलो मुखेल स्त्रोत दुसरो तिसरो कोण नासून आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जावन आसा अशें म्हणीत बॉलमॅक्स परेरान पार्सेकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। तो सेव्ह म्हादय सेव्ह टायगराच्या रॅली वेळार उलयतालो। ह्या रॅलीक समाज वावुरपी तशेंच गोंयचे पर्यावरण मोगी वांटेकार जाल्ले। दिवचल साखळे गोकुळवाडो सरवणा मुख्य रस्त्या कुशीक पडून आशिल्ल्या झाडांच्या तोंडाक लागून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाल्लो आसा। रस्तो रुंदीकरणाक आडमेळ थारपी दिवचल ते साखळे रस्त्यावेल्या गोकुळवाडो वाठारांत रस्त्या कुशीकची झाडां कापल्यार 15 दीस जाले, मात झाडांची तोंडां रस्त्या कुशीक पडून आसा। रातच्या वेळार एकाद्रो अपघात घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना अशें भिरांत वाहन चालक उक्तायतात।